तुम्ही वोटिंग करपाक गेल्ले वोट करून भायर सरलेलो आसा. आयज खूप उमेद दिसता. ज्या हिसपान आयज इतली वोटिंगाक लागून लोक भायर सरलेले आसा. आयज खरंच हे आमचे लोकसभा इलेक्शन सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. लोकसभा इलेक्शनाक वोटिंग पर्सेंटेज कमी असता. बट ज्या हिसपान आयज हांव पळयता आयज मुरमो गोवान आमचे सडा भाग जेटी भागान बोगद्यार ते बायणा देस्तेरो जाल्यार भरपूर लोक भायर सरलेले आसा. जशें की असेंब्ली इलेक्शन आसा आणि हे म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम अशें जाल्लेलें आसा की लोकसभा इलेक्शन सुद्धा सगळे कार्यकर्त्यांनी हे असेंब्ली इलेक्शन कशें वावर केलेलो आसा. तुम्ही पहिले आसतले डोर टू डोर कॅम्पेनिंग, कॉर्नर मिटींग, पब्लीक मिटींग, रॅलीज हे सगळे चालू आसा. जशें की आमचे असेंब्ली इलेक्शन सगळे जण असेंब्ली इलेक्शना भाशेन वावर केलेलो आसा. आणि जे लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी जो आमच्या पार्टी लिडरशिपाक जे उतार दिलेले आसा, जे मुरगांवसून आम्ही मॅक्सिमम वोट घेऊन दितले, जे तेंच्यांनी सांगला जे 80% वोट घेऊन दितले, खंय तरी म्हाका दिसता ते आयज पयल्या उपरांत खंय तरी रियालिटी कशी दिसता आणि हे जावपाचे लागीर आसा. कित्याक बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता जेन्ना रिझल्ट येता तेन्ना सगळ्यांक कळटले की मुरगांवसून इतली वोटिंग जाला म्हणून. आयज आमचो प्रयत्न आसा की मॅक्सिमम वोटिंग करून घेवपाचे. आम्ही सगळ्यांनी टार्गेट दवरलेलो आसा की 80% वोटिंग मुरगांवसून जातली म्हणून आणि त्याच्या लागून प्रयत्न आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता आम्ही सध्या 30% 35%चेर पावलेले आसा. आता 10 जाता म्हटल्यार आम्ही 10:30 जाता म्हटल्यार सो म्हाका दिसता सांजची 5 ते 6 पर्यंत आम्ही 80%चेर 100% आमकां जातले आणि त्याच्या भितरली 80% वोटिंग ही भारतीय जनता पार्टीक मेळटले. हांव परत सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक अपील करता, ज्यांच्यानी वोट करून त्यांच्यानी बेगीनच्या बेगीन भायर सरचे, आपलो वोट कास्ट करतो आणि भारतीय जनता पार्टीक लागून वोट करचो, बीजेपीक वोट मारचो हे सांगता. आणि आयज आम्ही जेन्ना मुरमो गोवान पळयता, कित्याक तुमकां खबर आसा आमच्या जो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन विराट ताणें स्टेटमेंट केलेलो आसा की बाबा मुरगांवान सगळे वेल ऑर्गनायज आसा, सगळे आमची बूथ कमिटीज आसा, सगळे आसा आणि ते नावा सकट आपण दिवंक शकता म्हणून. आयज रियलिटीन पहिले जाल्यार आयज तुमकां मुरमो गोवान तुम्ही स्वता वचून पळया. हांव तुमकां मिडियाक सांगता आयज तेंचेकडे ऑपोजिशनाकडे बूथ घालपाक सुद्धा थंयसर लोक ना, कोण बुथाचेर बसपाक पोलिंग एजंट्स बसपाक तेंचेकडे मनीस ना. सो हेज्या वरसून कळोन दिता की ही मुरमो गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते सगळे जण एकत्र येयलेले आसा. अक्रॉस ऑल रिलीजन कास्ट सगळे जण वांगडा येयलेले आसा आणि सगळ्यांचो एकूच निश्चय आसा की भारतीय जनता पार्टीक वोट मारचो आणि ताका विजय करून हाडची. आणि जी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आसा आमची श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास देंपो ताका विजय करून हाडपाची.